उत्तर दक्षिण गोंयांत मेळून मंगळारा 124 उमेदवारांनी अर्ज भरले। वट्ट आंकडो 194। मिलिंद नायक, आलिना काणकोणा तवडकार, पणजे केतन भाटेकर, हेमंत गोलतकर, रामराव वाघ, माविन आर्थूर डिसिल्वा, सत्यविजय नायक, आपाचो वाल्मिकी, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीच्या कांय उमेदवारांनी नॉमिनेशन्स घाली। उमेदवारीक बुधवारा 18 जानेर दनपार मेरेन प्राझ आसा। काँग्रेस राष्ट्रवादीचे कॅन्डिडेट आजून उरल्यात। यार ब्रेक लगा काडजांतान देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा। सांताक्रूज एमएलएक बाबूश मुनसारा ताका, कित्याक ही तिकेट म्हाका मेळपाक, काँग्रेस तिकेट म्हाका मेळपाक बाबूशाचो हात आसा। तेणें म्हाका कन्सिडर केलेलो आसा ही पार्टीची तिकेट आपूण तुका दिवन दिता म्हणून हांव ताका थँक्यू म्हणटा। आनी पार्टी प्रेजिडेंट जो लुईझीन फालेरो आसा ताका हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणी म्हजेर परत आनीक फावट विश्वास दवरलो आनी ही तिकेट म्हाका कन्सिडर करून दिली। पयल्यानसान काम करीत येयल्ले भारतीय जनता पार्टीचे आनी आतां आमी लोकांक मेळपाचें काम करता घराघरांनी, तातूंत बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी लोक सांगता खुबशीं कामां जावना ती आमी करून दिवपाक जाय। सगळे कार्यकर्ते भोंवता, तेवूय बरोवन घेता आनी आमी पार्टीक सांगतले बरो रिस्पॉन्स आसा आनी तेंची कामां करपाक जाय म्हणून निवडून येत जाल्यार। Country is concerned, I would look out for the employment, and the role model would be something like in Madkai or Prior, where MGP has been working towards providing employment. एक भुरग्याक विचार, एक फॅमिलीक विचार, बाबा तुम्ही UK कित्याक केल्या? You find out and you know. Government has failed. Which government? Both, because we had last 15 years Congress MLA ruling, last 5 years BJP ruling. Both these MLAs have failed. If you're talking about the road, then I don't think I have to do much convincing, because the road started only when the present government was in power, and it was left the way it was for almost 4.5 years. So that is where I really didn't have to tell anybody whose fault it was there for everyone to see. मुंचाक पळयचे ना, ते पार्टीक पळयतले, ते आमचे मॅनिफेस्टोक पळयतले, लोकांक ऑलरेडी गमलेले आहा। मुंचाक इतले ऑल दिस टायम पीपल हॅव बीन वोटिंग लुकिंग एट पीपल्स फेसीस। लोकांच्या तोंडाक पळोवन लोकांनी वोट मारलेले आहा। ह्या फाटी लोक तोंडाक पळोवन वोट मारचे ना, ते पार्टीक पळोवन वोट मारतले। चान्सीस 100% आहा म्हाजे। लोकांचो जो प्रतिसाद आसा तो लोक म्हाज्या वांगडा, युवा सगळे म्हाज्या वांगडा आसा आनी कार्यकर्ते सगळे जे आसा, वुमन एम्पावरमेंट आख्खे जे आसा म्हाज्या वांगडा आसा आनी हांव निश्चित जिखतलो हें म्हाजें 100% गॅरंटी आसा म्हाका। 2017 जो सरकार आमचो घडयतलो, रामा काणकोणकर नाजाल्यार एल्वीस गोम्स घडयचो ना, पूण एक कॉमन मॅन जे एक सामान्य गोंयकार हांची पार्टी जातली। We have to take the legacy ahead, and he had certain visions and some projects which he wanted to complete, as well as some new things, and I want to develop the concept. My lifetime, 50 years I am there in this field. I have elected 5 MLAs. All of them have done nothing. For that reason, I have considered my voter and they said, go ahead. आमी केन्ना पॉलिटिक्सान नाशिल्ले, आमी सादे मनीस, केन्ना स्वप्नान सुद्दां येवजूंक नाशिल्ले की एक दीस इलेक्शनाक उबो रावतलो। पूण 2011 जेन्ना आमी करप्शनाच्या विरोधान आंदोलन चालू केल्लें अण्णा हजारे आनी अरविंद केजरीवाला बरोबर, तो लढो आज अजुनूय चालू आसा। तेन्ना आमी उपास करताले, धरणां करताले, कॅन्डल लायट विजील करताले, पत्रां बरयताले। आज पॉलिटिक्स करता आनी आज निवडणूक लढटा। लढो तोच आसा आनी करप्शन बंद जाय म्हणसर आनी गोंय आनी भारत भ्रष्टाचार मुक्त जाय म्हणसर हो लढो चालू उरतलो। गांवचो आमच्या मतदारसंघाचो आल्दोनचो सगळ्यांचो सपोर्ट म्हाका आहा आनी आमी हे फावट आल्दोना मतदारसंघान मोगो पक्षाचो विजय नक्की करतले। प्रोजेक्ट आमी जे स्टार्ट केल्ले ह्या सरकारान पॉलिटिक्स करून लोकांकडे, भुरग्यांकडे ग्राउंड्स तांचे फुडें बंद करून राजकारण केल्लें आसा आनी आज आमची जबाबदारी आसा की हे सगळीं कामां बऱ्या अर्थान, बऱ्या हातून प्रोजेक्ट सगळे आमी कंप्लीट करून लोकांक परत दिवचे, जे आमी प्रॉमिस केल्ले अर्दवाटे नाशिल्ले ते, प्लस अदर इश्यूज वीच वी हॅव टेकन। आमी फाल्यां मॅनिफेस्टो, वी वील बी लॉन्चिंग आवर मॅनिफेस्टो टुमॉरो। इन दॅट मॅनिफेस्टो वी हॅव हायलायटेड ऑल इश्यूज ऑफ वॉट वीच वील बी मेजर कन्सर्न्स ऑफ आवर पुरवरकार्स। नीज पुरवरकारांक कितें इश्यूज आसा आनी कितें आमी करपा जाय हे आमी फुडें व्हरतले। हांगा आमच्या सगळ्या कार्यकर्ते आहात मोगो पक्षाचे, त्याच बरोबर सगळे
म्हापशाचे लोक आहा तेंची एकूच म्हणणें आहा की जे 20 वर्सां जावंक ना हे फुडल्या 5 वर्सां जावंक जाय आनी ते आमी मोगो पक्षा मार्फत करून दाखयतले। हें उतर हांव सगळ्या म्हापशेकारांक दितां आनी सगळ्या लोकांक सांगता की ही कामां जी 20 वर्सां जावंक ना ती आमी 5 वर्सांनी फुडल्या करून दाखयतले। म्हजें नॉमिनेशन फायल करता आनी ह्या जजीन देवा कडेन जिखल्या परत मागता। खंयचे पार्टी न्हय, आय एम इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट। म्हाका दिसता आमी 100% जिखता म्हणून, देर इज नो प्रॉब्लम, नो डावट। एक्स MLA आनी आग्नेल आनी हांव बरोबर आसात आनी आमी बसून आमची स्ट्रेटजी काडल्या खंय वचपाचें, कितें वचपाचें, कितें आहा तें। सो आमकां डिफरन्सीस कांयच ना, म्हाका ताणें फूल सपोर्ट दिला। तिनूय पाट सांगलें, चारूय पाट सांगलें म्हाका खंयचो कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग ना, कित्याक म्हगेले म्हाका हे करतले ते म्हगेले बाणावलीचो लोक आनी सपोर्टर, म्हाका लिडर हें कोणाय म्हगेले सपोर्टर पळय, आमगे लोक पळय बाणावलीचो ते म्हगेले इलेक्शन डिक्लेअर करता न्हू। नवदुर्गेच्या प्रकारान सगळेच जाणां असलो इश्यू आसा आमचो सिवेज प्लांट, मागीर अशें आमचे एक हांगा बारापय आमचे एक तेंचो एक हें करपाचो आशिल्लो, मरीन पार्क करपाचो आशिल्लो आनी अशें तेंचे एक ज्यो काही गोश्टी आसा ताजेर आमचो लोकांचो फुल्ली अपोज आसा, तेन्ना लोकांनी फुल्ली विरोध केल्लो आसा आनी हांव ह्या लोकां बरोबर आसा। म्हणजे स्पेशली उदकाचो प्रॉब्लेम मेजर प्रॉब्लेम आसा आनी शिरोडा जवळ जवळ 10-15 वर्सांनी फाटीं आसा आनी रोजगाराचेर आमचो भर आसतलो, तो प्रायवेट प्लस गव्हर्मेंट हे दोनूय हाजेर, आनी उदक, बोरये, फ्लायओवर्स आनी शिरोडा बायपास हे आमचे मेन उद्दिश्ट आसतलें। आनी आमकां 3rd डिस्ट्रिक्ट करपाक जाय आनी 3rd डिस्ट्रिक्टाचे ऑलरेडी हांवें प्रपोजल घातलेलें आसा गव्हर्मेंटाचेर पयलो हांव आसतना, आनी ते प्रपोजल परते फुडें व्हरपाचें म्हाजें काम आसा। म्हणजे म्हागेलें तें एक हें स्वप्न आसा की फोंड्या 3rd डिस्ट्रिक्ट जावचो, लोकांक सगळे तरेचें प्रशासन जें आसा, एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा लोकांक दारांक म्हणजे लागीं मेळचें। फोंडा मतदारसंघांतल्यान अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल केल्ली आसा आनी फोंडेच्या जनतेक एक सक्षम असो पर्याय हांवें आज उपलब्ध केला। म्हाका दिसता म्हाका एक 14,000 मतांचे देखीक मेळपाक जाय। लास्ट 30 years आमगे नुवें डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कांय जालो ना। काँग्रेस आसतना जावं आतां हे 5 वर्सां, हे 5 वर्सां सारकें पाड पडला आहा। आमगे रोड्स चोयल जाल्यार आनी आमी सारके डेजर्ट आहाय काय दिसताय। आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी माजोर्डा, उतोर्डा वा बोवलजायतो रोड सारके पेडी जालो आहाय। इलेक्शन कमिशनाचे रिटर्निंग ऑफिसर आम आदमी पार्टीच्या उमेदवारांक टार्गेट करता म्हणून आप बोवाळ मारता। आप सांगता ते प्रमाण फ्लाइंग स्क्वॉड खंय आपाच्यो मिटिंग्यो आडयता आनी सगळी परमिशनां आसतना सुद्धा तांचे पोस्टर्स आनी बॅनर्स काडून उडयतात। फॉर्म भरपाक आयिल्ले कडेन खंय फॉर्मालिटींनी घुसपायतात। आमकां तरी दिसता की एक मोठेशें षडयंत्र चलता म्हणून आम आदमी पार्टीचेर उठसूट रिटर्निंग ऑफिसर्स आसात पळय ते आमचे कॅन्डिडेट जितले वतात पळय ते तांचे कितें बारीक बारीक काडटात नॉमिनेशन फॉर्माचेर आनी परत परत धाडटात तांकां की एफिडेवीट हाड। आमचो प्रदीप नायक आसा पळय तो कुंभारजुवेचो कितें मातशें कितें स्पेलिंग मिस्टेक आनी कितें आशिल्ली पळय ती एफिडेवीट हाड कितें केलें म्हणून। प्रदीप गाडी आमोणकर तिवी मतदारसंघाचो आमचो उमेदवार कॅन्डिडेट जो आसा पळय तो ताका सांगता की 10 प्रपोजल्स हाड म्हणून इन पर्सन वेन नथींग लायक दीस इज देर इन द रुल्स आनी 5 लोकांक भितर येवपाक दिनात ते विथ ईच कॅन्डिडेट। तशेंच कलंगूट करपाक लागले। मागीर सिताराम गांवसा विथ पोरये आमचो पोरये मतदारसंघाचो कॅन्डिडेट जो आसा पळय तो ताका सांगतात की दिस इज नॉट सपोज टू बी सेविंग्स अकाउंट, सपोज बी करंट अकाउंट, यू कम टुमॉरो। सो आमकां तरी दिसता की आमचे जितले कॅन्डिडेट आसात पळय ते देवा खबर की ह्याच स्टेजीर कितें तांकां ट्रॅप करून किंवा तांची फॉर्मां रिजेक्ट करून तसलो एक षडयंत्र चलता म्हणून। जितले आमचे लिगल
परमिशन्स जी आशिल्ली पळय ती फॉर आवर इव्हेंट्स फॉर आवर सर्टन पोस्टर्स दॅट वर पुट अप एक्सेट्रा फ्लायंग स्क्वॉड वता थंय आनी पुलीस वता आनी काडटात ते सगळे आमचो मटिरियल अँड देर हॅज बीन अ लॉट ऑफ हॅरेसमेंट ऑफ आवर वर्कर्स ऑन द ग्राउंड. प्रुडंटान आपाच्या आरोपांचेर उत्तर गोंयची रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक विचारलें. ती म्हणटा अजून तशी कंप्लेन आयिल्ली ना. कंप्लेन आयल्यार एक्शन घेतली. We have not officially received any such complaint. We will look into it. इतले मजगती प्रचारातले बरे वायट गजालींचेर नजर दवरपा खातीर हे फावट इलेक्शन कमिशनान फ्लायिंग स्क्वॉडाक हायटेक केल्यात. तांकां GPS आनी लायव्ह फीड ट्रान्समिशन सिस्टम दिल्या. सेंट्रल कंट्रोल रूमात सगळ्यो गजाली लायव्ह फीडाचेर कळटल्यो. Throughout the district, therefore all our flying squad teams, our video surveillance teams and our sector officers are on the watch under the supervision of the respective returning officers. They will be covering each and every meeting, each and every rally which is important, and they will be maintaining the video recording of the same. One polling station per assembly constituency, which is going to be managed entirely by female polling personnel. This is to highlight the importance of bringing women into the mainstream and also definitely to increase the confidence amongst our women voters as well. Election Commission has instructed us to take all possible measures to facilitate voters with disabilities, persons with disabilities, as a result of which we have started long back the process of identifying such voters. We will be making special arrangements for such voters, persons with disabilities on the day of poll. We have identified 9 polling stations as vulnerable in Santa Cruz Assembly constituency and in Kalangut. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. विज्ञान परिषदेचो दुसरो सायन्स फिल्म फेस्टिवल पणजे सुरू जालो. फिल्मा कलेचे दर्शन घडयतात, वेगवेगळी संस्कृती एकठांय हाडटात म्हणून गोवा युनिव्हर्सिटीचो VC वरुण साहानी उलयलो. फेस्टिवलान इंटरसेलर, कॉन्टिंजियन, इन्फिनिटी, सनशाइन, द फायल रूम आणि कॉन्टॅक्ट ही फिल्मां दाखयतले. 4 दिसाच्या फेस्टिवलान फिल्म स्क्रीनिंग, सायंटिस्ट आणि एक्सपर्टा बरोबर चर्चा आसतली. Film and science are two of the most powerful forces of our times. Films are that most unique of art forms. If you think about the history of film, film hasn't existed for even a century and a half yet. But it's been so powerful in shaping every aspect of our social existence. It is the most popular art form of all. It is the art form that most brings together, all elements of culture, all elements of cultural expression, whether it is literature or the performing arts, whether it is the visual arts. It brings together. Vigyan Parishad is a state unit of Vijnana Bharati. Vijnana Bharati, which started as Swadeshi Science Movement 26 years back, is a nationwide organization today with representation in all 22 states of the country. Create on your own and then enjoy the success. At the end of the day, you will find, yes, you have done something great in your life, and that's very, very, very important. I'm sure this type of festivals will help all the students. Give a break.